एकले म्हाका म्हणा लागली, फादर म्हाका व्हडलो समस्या आसलो फादर, तो हांवें म्हज्या ऑफिसांत वचून एकल्या कडेन शार केलो फादर, पूण ताणें म्हाका हें दिलें फादर. हें दिलें म्हळ्यार कालें तें नाका जालो खंयचो गी पिठो, नाका जालें खंयचे गे वस्त दिवन हें दवर दवरल्यार सगळें सारकें जाता. जायत्या जाणां सोल्युशन सदचें जावन आसा. तांच्या कुटुंबांत समस्या येता आसतना दुसऱ्याने शेअर करतना थोड्यांनी ताका आडवटेक व्हरचें आसा. ब्लॅक मॅजिकाचे वस्तू हाडून दिवचे, तांकां ते थंय दवर म्हणचे. फाटल्या ते दिसांनी आई लेखले म्हणा लागली, म्हज्या पुताच्या बेड्डाच्या पोंदा कितें गे पटली आसली फादर, ती पटली काण पळयतना तांदूळ कितें आसा फादर. लोक ह्या दिसांनी खंयच्या तरांनी खंयच्या तरांनी बांदोवंक पळयता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते जाणां असले उपयोग करून ती तांतू आसात म्हणून तुम कांय तांतू व्हरून हें ताच्या काना लागीं दवर, हें ताच्या माथ्या लागीं दवर, हें ताच्या उशा बांदा दवर आनी तें दवर हें दवर म्हूण सांगून तुमकां आडवटेक व्हरचीं जायतीं जाणां आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परत तुमकां व्हरता स्वागत मोगाचें न्हू. ह्या सकाळच्या वेळार देवाचो मोग अनुभव करूंक, देवाच्या मोगांत चड आनी चड मापान आमी जियेतना देवूच आमच्या सांगाता आसा. देवाचे हर एक कर्तव्यां आनी ताची कार्यां आमच्या जिवनांत सुफळ जावच्याक आमी ताची कृपा मागोन हें शिकोवन आमकां देव दिता आसतना हें शिकोवन हें मारिपात आमचें जिवन ते उद्वेग ते समस्यो ते सगळे खंयच्या तरान आमी फुडें करी जाय म्हणल्या विशयांत आज आमी देवा मुखांत्र आनी तेच पवित्र उतरां मुखांत्र पळोवया. ओकेचे न्हू. आज संवसारांत तुमी पळयलें जाल्यार जायते झगडे, जायती झुजां, जायत्यो समस्यो, जायती हिंसा, खंय गेल्यार वायलन्स. आनी अशें पळयत आसतना आमी एक नदर घालून पळयल्यार अख्ख्या संवसारांत रशिया आनी युक्रेना मदें झगडे चलोवन आसात. इज्रायल, पॅलेस्टायन आनी इराण हांच्या मदें आतां झगडे चलोवनूच आसात. आनी इराणाचे आपण म्हणटात त्या इज्रायलाक आमी धाड घालता, ताका नाश करता म्हूण सांगून आसात. बांगलादेशाची हिंसा तुमी पळयली जाल्यार थंय जायते जाण आज झगडोन आसात. तांचो सरकारच अस्तित्व नातल्या बरें करून मध्यंतर सरकार थंय येवच्या बरें केलां. युकेंत आमी पळयलें जाल्यार युकेंतूय थोडी हिंसा चलोवन आसा. अशें जायत्यांक जिवीश मारतात. थोड्यांक पळयलें जाल्यार दूख, सारो, वळवळे, समस्यो हेच पळोवंक मेळटात आमकां. हें कितें काय, कित्याक असलें सकडी हिंसा ह्या संवसारांत आपुरबाय तरान देवान रचलो संवसार असो कित्याक जाला. अशें जाता आसतना देव आसा गी म्हणलें, देव कार्यरुपी जाला गी, ह्या ओगेत देव आपले दोळे धांपून बसला काय म्हणलें एक सवाल जायत्या जाणांक उदेता. देवा थंय ताका कंट्रोल ना गी म्हणलें एक सवाल आमचे थंय उदेता. परत आमी कुटुंबाक आयल्या जाल्यार मोगाचें न्हू पळया समस्यो जावंक पुरो कुटुंबा मदें जावंक पुरो आतां जायत्यो समस्यो गोवा बायले मदें इतले समस्या येतात की ह्या समस्यांक पर्याय आसा गी म्हणल्यार बरी थोडे पटी आमकां एक दुबाव भोगता. कित्याक की म्हळ्यार कितलेंय ताका सोडतोडेन ताका समजणी दिल्यार ते समजोवंक तयार नात. संबंद आमचे सारके नात. बरें आसतना आमी खंयच्या अनैतींत चल्ल्या, खंयच्या नाका अनैतीकपणान चल्ल्या, तें पळयत आसतना आमचे हे कुटुंबा कसलो बंगोस्तोळ तांचो जाला म्हूण आमकां कळीत जाता. आमचीं भुरगीं आज आमकां आयकनात. एकच आमच्या वडिलांचें एक रुदान आमचीं भुरगीं आमकां आयकनात. आमच्या समर्थेन तीं आसात तरी समर्थ तीं पाळिनात. देवास्पण तांकां ना, मागणें तांकां नाका. त्या देखून आज जायते आवय बापूय म्हणटात आमचीं भुरगीं खंयच्या वाटेर वेतात म्हूण आमकां कांय कळीत ना. आनी तशेंच आसतना सासूमाय
आनी सुन्या मदगात जायते लाभणे थंय तफावत म्हणजे हांवय बऱ्या तरान हांवें पळयता पूण म्हज्या सासूमाई ती सासूमाईंच म्हणल्यार बरें आमकां भगता सगळ्यांनी आमी पळयलें जाल्यार येत्या तरान आमकां कश्ट व्हडले समस्या दिसून येतात तेन्ना हे समस्या आनी पूर येता आमी कितें करता थोडे जाण आमी मोबायल आसा म्हूण मोबायलांतच मग्न जावन रावता आमच्यो समस्या पयस वचोनी मोबायला सांगात आमी आसल्यार समस्या येवचे नात आयल्यार ते एक विसरोवच्या खातीर आमी आमचे मोबायल उपयोग करता थोडी आमी टीव्ही वता नेटफ्लिक्स अंत वचून थोडी फिल्मां घालून मायंड रिलॅक्स जावन म्हण पळयता पूण मायंड खंय रिलॅक्स जावचें थंय गेल्यार त्या फिल्मांत दिसयत वायलन्स आमकां पळोवंक मेळटा आनी अशें आसतना जिवनच नाका म्हणलो एक अनुभव थोड्यांनी केला हे समस्या येता आसतना हे प्रॉब्लेम येता आसतना हे हिंसा पळयता आसतना आनी म्हाका समाधान नातल्या वेळार असमाधानान हांव जियेता आसतना म्हाका आनी मुखार कांयच नाका म्हाका जियोंकूच नाका म्हणलें आमी जायते कडेन आयकलां हें तुका आनी म्हाका मात्र न्हय हर एका मनशांतय अशेंत जाल्लें आसता आसतना देवाच्या मनशांतय अशें जालां मोगाचें न्हू त्या देखून तुका आनी म्हाका जाता म्हण आमी अंत जावन धांवचें म्हण कांय गरज ना अंत जावन आमी पयस वचचें आनी कितें हाका एक परिहरीत नांगे म्हण आमी चिंतलें जाल्यार देवाच्या मनशांतय सयत देवाक कोण लागीं आसा तांचे सांगत सयत असलेंत घडितां घडिल्लीं आसात एलिया प्रवादी श्रेश्ठ प्रवादी म्हणटा ताका व्हडलो प्रवादी आमी म्हणटा ताचें पळयलें जाल्यार जेजूच्या रुपांतरा वेळार हो जेजू सांगता आसले दोग जाण एक एलिया आनी एक मोइशे आनी एलिया प्रवादी ताचें नांव आमकां जायते वर्तमापान आयकोंक मेळटा एलिया तुमी ताच्या जिवनान पळयलें जाल्यार माउंट कार्मेल म्हणलें तुमी आयकलां जावंक पुरो आनी तो ते माउंट कार्मेलाच्या त्या वर्त्या जाग्यार तो वस्ती करना आसलो आनी एलियाचें खेव म्हणटा आमी ते माउंट कार्मेलाक इज्रायलाक गेल्यार तुमकां ते आपण व्हरतात आनी थंय गेल्या जाल्यार तुमकां कळटा एलियाचें खेव आनी त्या माट्यांत तो बसून मागतालो पूण एलिया देवा सांगता एक जावन आसलो देवा सांगता एक जाल्लो आनी देवा सांगता एक जाल्लो देवाच्या वर्त्या आपोवण्याक पाळो दिवन बाल देवांक तो संपूर्ण तरान तिरस्कार करतालो आनी अशें आसता बाल देवाचे वर्ते इन्फ्लुयन्स त्या जाग्यार चल्ले आसता ताणें बाल देवाच्या 400 प्रवाद्यांक आपयलें आनी म्हळ्यार तुमी मागा सगळो दीस तुमी मागा कितें जाता म्हणलें पळया आनी त्या 400 प्रवादीन मागलें बाल देवाच्या प्रवादीन मागिल्ल्यान कांयच बरेंपण जालें ना आनी कांयच अजापातय जालें ना पूण एलिया प्रवादी मागलें आनी ताच्या मागण्याद्वारे सर्गतावन उजो ह्या संवसारा ह्या त्या आल्तारीर म्हणल्यार बरी येवन पडलो जावन आसा आनी एलिया प्रवादी दरबस्त मापान देवाक लागीं सरलो आनी देवाच्या लागीं आसलो अशें आसता आमच्या जिवनांतय तडबडी आमकां भगता आमचें जिवन आमी खंयच्या तरान मांडून हाडलां आनी खंयच्या तरान आमी जिवन आसा म्हूण पळयलें जाल्यार तडबडी आमकांय निराश भगता एलिया प्रवादी थंय मागोन आसलो आनी मागोन आसतना ताका देवाचो व्हरतो अनुभव आसलो आज आमी पळयलें जाल्यार फकत जाल्ल्या पॅरीस ऑलिंपिक्सांत आमी पळयलें जाल्यार विनेश फोगाट म्हळ्यार रेस्लर वर्ल्ड चॅम्पियनाक फुडल्या दिसा ताणें डिफीट केल्लें आनी दुसऱ्या दिसा पळयलें जाल्यार डिस्क्वॉलिफिकेशन कसलो एक आघात फकत एक 100 ग्रामाक ते डिस्क्वॉलिफिकेशन आनी कसलो आघात त्या एथलीटा थंय जाय ते रेस्लर सगळ्यांक कोसळ्ळें आनी अशें आसता ताच्या जिवनांत ताका बगली ती निराशा कशें ताणें भायर येवंक जाय आमी आमच्या प्रवाद्यांच्या जिवनांत पळयलें जाल्यार प्रवादी कशें भायर आयले आनी कशें ते मुखलें आपलें मिसांव मुंदारसून व्हरून गेले देवाचें कार्य मुंदारसून व्हरून गेले म्हूण पळयता आसतना हर एक एथलीटाक जावं दी
हर एका बिझनेसमॅना जावं दी, हर एका स्टुडंटा जावं दी, हर एका कुटुंबांत वावर करतले जावं दी, हर एका धार्मिकाक जावं दी, हर एका याचकाक जावं दी, कोणी जावं दी, तांकां हर एक लागीं तांच्या त्या थीर कनिश्ट घडयांनी देवाचो आदार सदांच आसा म्हूण आमी समजून घेवचें. एलिया मागून उजो हाडलो, पूण जेजेबल राणी क्रूर राणी ती जावन आशिल्ली. तिणें 40 जाणांक बाल देवाच्या मनशांक विंचून ताका लगट काडूंक धाडिल्लें जावन आसा. आनी अशें आसता तो बियान धांवता, जेजेबल राणयेक भियेता. इतलो व्हडलो प्रवादी उजो तो सर्गांतल्यान देवच्या बरें केल्लो ताच्या मागण्याद्वारे आतां तो धांवता. तो नॉर्थ इज्रायला धांवन सावथ इज्रायला धांवता. थंय धांवन आनी एक दीस तो चलोन वचोन बेर्शेबाक वेता. बेर्शेबाक तो वचोन त्या रुखा मळार तो न्हिदता. आनी ह्या वेळार रुखा मळार न्हिदोन थाकोन तो म्हणटा, हांव तयार आसां, मरोंक तयार आसां, म्हजो जीव तूं व्हरनोसो, म्हाका जिवंक नाका, म्हाका ह्या जाग्यार ह्या संवसारांत रावोंकूच नाका म्हूण तो सांगता. पुरासाण म्हाका जाल्या. आमी कितलेशे फुडें सांगिल्लें आसा मोगाचें न्हू. आमच्या जिवनांत समस्या येता आसतना, आमच्या जिवनांत अतिमीर कश्ट येता आसतना, आमच्या जिवनांत जायती खंत बेजाराय आसतना आमी कितले फुडें सांगिल्लें आसा, म्हाका हो जीव नाका देवा, हो जीव व्हरनोसो, हांवें कित्याक संवसारांत जियेत जाय म्हणलें, जायते फुडें आमी जिवीत नाका म्हणल्यार जिनो सार आमी जियेल्ले आसा. कोविडा पयलेंचे सर्वे काडले जाल्यार वर्साक आख्ख्या संवसारान 1.5 मिलियन लोक निराशपणांत सुसायड करतालो. खंय आपणा जिवीत नाका म्हणलें बगप तांचे थंय येतालें. एलिया म्हणटा, म्हाका नाका हें जिवन. देवान ताका त्याच्या जिवनांत भोगलें निराशपण कशें खाण उडयलें म्हणून आमी हंत हंत जावन पळयलें जाल्यार आमकांय आमच्या आयच्या दाबावाच्या जिवनाक, डिप्रेशनाक, एंग्जायटीक जाय जाल्लें वखद खंडीत जावन मेळटलें. आज आमी जायते जाणां म्हणटा, आमी सोशल मिडियार आमच्या मौल्याधारीत ह्या आमची प्रॉब्लेमां कितें आसात सोसायटीची ती एड्रेस करी जाय. ही प्रॉब्लेमां आमची आमी एड्रेस केल्ल्या उपरांत त्या प्रमाणे आमी भायर येवंक प्रयत्न केले जाल्यार बरें आसा मोगाचें. त्या देखून आमी पयल्यान पयलें देवान एलियाक कशें कावन्सिलींग करन त्या कावन्सिलिंगा मारिपात ताका भायर हाडलें म्हूण पळय आं. आनी ताचे उपरांत तेंच कावन्सिलींग आमकांय उपयोग जातालें. कित्याक आज तुमी पळयतात जायतो लोक रागता आनी म्हणटा म्हाका कावन्सिलींग जाय, म्हाका कितें जाता म्हूण कळीत ना, म्हाका थोडें एडवायस जाय. पयल्यान पयलें देवान ताका कावन्सिलींग केलें. कशें? ताका खावंक दिलें. देव तेजो मारिपात एका जाणा धाडलें आनी त्या मारिपात ताणें वचोन थंय ताका खावंक दिलें. तो अशें खातना आनी पियेतना ताचे थंय सखत इल्ली उर्जीत जाली, ती भरली. परत तो न्हिदलो जाल्यार देवान ताका सोडूना, परत ताका थंय खावंक दिलें. आनी त्या प्रमाणे ताची पुरासाण पयस करच्या खातीर देवान पयलें मेट घेतलें जावन आसा ताका खावंक दिवचें. त्या देखून आमकां कोणाक आसलेल्या समस्या देखून आमी डिप्रेशनांत आसा, एंग्जायटींत आसा, म्हाका कितें करचें म्हूण कळीत जायना, हे उद्वेग आसा म्हजे थंय म्हूण आमकां भोगिल्ल्या तेन्ना आमी बरें करून खायचें आनी जेवचें आनी बरें करून न्हिदचें. बरें करून न्हिदचें. जायते जाण आमी न्हीद सोडटा. अशें येता आसतना आमी न्हीद सोडून सगळी रात म्हणल्यार बरी आमचें जिवन आमी पिडार करता. कित्याक म्हळ्यार तुजी भावना तुवें कंट्रोल करूंक जाय. तुजी भावना कंट्रोल करूंक जाय तर एक बरी न्हीद आमकां आसूंक जाय. ती न्हीद बरी जाली जाल्यार आमची भावना बऱ्या तरान कंट्रोल करूंक जाता. आतांच्या बिजी टार्गेट ओरिएंटेड जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार डेडलायन येत्या टायमार जायचें, अशें जायचें, इतलें जायचें म्हूण विथ द शॉर्टेस्ट टायम द मॅक्सिमम प्रोडक्टिविटी आमी आज एक्सपेक्ट करता आसतना कितलीं जाणां आमी बरीं कर न्हिदता. कितल्या जाणांक आमकां कळीत आसा, आमच्या भुरग्यांक सयत आमकां गायड करूंक कळीत ना. जायत्या म्हज्या शिकोवणेन हांव सांगून आसा, भुरग्यांक थोडे फावटी एग्जाम येता समज आख्खी रात वाचूंक सोडता.
ना मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, बोवा पुरबायची बरी न्हीद जाता आसतना आमचें तें क्लिक बरें जातात. मोतीन त्या उडास आमी वाचल्लें तें उडासा घेता. मात्र न्ही आमचे जिवनांत आमी न्हीद सोडली जाल्यार आमच्या जिवनाचे बायोलॉजिकल डिबायोलॉजिकल सिस्टम म्हणटा ती बरी तरेन जायना जाल्यार आमचें तें पुरासण आसता. त्या देखून बरी न्हीद केन्ना आमकां असले एक दाबाव येता, असले उद्वेग आसतात, असले एंग्जायटी मोमेंट आसतात, आमकां ते कंट्रोल करूंकूच येना, कशें तातूंत हांव भायर येवचें म्हण कळनातल्या वेळार बरें करून जेवचें, बरें करून न्हिदचें. एक बरें काण जेवण आनी बरी न्हीद देवानंत एलिया प्रवादीक दिल्लें जावन आसा. आनी त्या काणाद्वारे कितें जालें, ताचें तें आसली ती तानबूक निवली आनी अल्टार तो आपल्या पयलेंच्या परिस्थितीक येवंक तयार जालो. दुसरें आमी पळयता, देव म्हणटा म्हाका कळीत आसा तुका समस्या आसात, तुका जायत्यो समस्या आसा म्हाका कळीत आसा म्हणटा. थकलेंत आनी चिंतनांत मात थोडे आमचे समस्या मोगाच्या न्हू. थोडे आमचो उद्वेग एंग्जायटी आमी म्हणटा पळय, आमी जस्ट इमॅजिनेटीव वर्ल्डांत आसता. जायते आमी चिंता, जायते जायना ते संगत जायना पूण आमी चिंता. आमी चिंता ओ तो व्यक्ती म्हजे अगेन्स्ट आसा कोणा, वो व्यक्ती म्हाका कितें करता कोणा, म्हजी सासूमाय म्हाका कितें करता कोणा, आनी ती म्हजी नणंद कितें करता कोणा, वो म्हजो बाप्पू कितें करता कोणा. अशें आमचें तें जायतो उद्वेग. कालच्या दिसा आमी बसोन अशें कावन्सिलिंगांत उलयत आसतना एकलो म्हणा लागलो, एक मनीस न्ही फादर 4 जाणां आसात, 4 जाणांनी म्हाका जायते म्हजे एगेन्स्ट हें आसात. पळय आतां तेज्या मोतीन अशें गेलां की ही सगळीं म्हजे एगेन्स्ट आसात आनी ती पळोवंक गेलीं सिमिलर ते दिसतात फादर. त्या देखून ह्या 4 जाणां मदें कोण हें म्हाका कितें केलां म्हणून म्हाका कळीत ना म्हणा लागलो. पळया आमची मोतीन धांवता, केलां गी ना गी ताका कांय कळीत ना म्हूण तो सांगता. आमी बसले कडेन आमची चिंतनां चड जावल्ल्या देखून आमची एंग्जायटी चड जाता. चिंतनांत मात्र मोगाचें न्हू. प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम कितें तुजें म्हणून देवान ताका विचारलें. प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम कितें तुजें, तूं म्हाका तें कळीत कर. तुजें समस्या कितें तें तुजें समस्या म्हाका कळीत कर. आनी ह्या वेळार देव म्हणटा तुजे समस्या हेरांचे तुका नाका, तुजे समस्या तूं म्हाका सांग. आनी ह्या वेळार म्हाका उडास येता. म्हजे एक फ्रेंड आसलें आनी एक दीस ताचे थोडे समस्या ताणें म्हजे कडेन शेअर करूंक सुरू केलें. हांव चड वेळ कोणाक काडिना, कित्याक म्हळ्यार जायते वावर आसता आनी जायते जाणांचे कॉल येता आसा, म्हळ्यार शॉर्ट करून सांग कितें आसल्यार. आनी तेजे समस्या आयकून म्हाका येयल्लें तेचे मूड क्लियर करया या लायटर करया म्हणून हांवें थोडे तमाशे केलो. ताणें इमिडिएटली फोन कट केलें. मागीर एक दीस म्हाका मेळटा आसतना हांवें म्हळें कितें जालें मागीर, कित्याक तुवें फोन कट केलें इमिडिएटली. न्ही तुमच्या पात्रांवाच्या दिसाक हांवें तुमकां एक बरें पोस्टर करून विश केल्लें आनी हांव राखोन आसली म्हाका एक रिप्लाय येता कोणा म्हणून, तुमी म्हाका रिप्लाय सयत फाटीं घालूं ना म्हणलें. त्या देखून म्हाका बारीच एक बेजार जालें. हांवें चिंतूंक पडलीं कित्याक अशें काय, पात्राबाक म्हजे वयर कितें राग आसा काय. पळया हांवें तें पळोवंक ना म्हळें, हांवें पळोवंक ना कित्याक म्हळ्यार म्हजें वॉट्सॅप पळोवनचें थोडें उणें हांवें थोडे फावटी वचून पळयता आतां. आनी रिप्लाय घालिनातल्या बेजार करिनाका, कित्याक रिप्लाय घालची बारी उणी हांवें आनी एक रिप्लाय मेळनातल्यार तूं बेजार करिनाका म्हणून. पळया हांवें चिंतलें हाका कसलें कांय प्रॉब्लेम आसा काय, डीप प्रॉब्लेम आसा काय, पूण ताच्या मोतीन ताणें चिंतलें दुसऱ्यान जावन आसा. कित्याक पात्राबान म्हाका फाटीं रिप्लाय घालूं ना, कित्याक ताका म्हजे वयर राग आसा काय. आमी थोडे फुडें चिंतचें. जायते जाणांक येतात ताणें चिंतचें. त्या देखून मागीर ते म्हणटात वय फादर म्हाका एक तरासो झोप फादर कित्याक म्हूण कळीत ना. झोप त्या देखून आमी जायते फावटी एंग्जायटी देखून कितें जाता कोत्ताय, आमी चिंतचें चड जाता आनी तेंची रियालिटी दुसरीच आसता. त्या देखून आमच्या जिवनांत जायते वायट घडटा आनी आमी थोडे फावटी डीप डिप्रेशनाक वयचे चान्स आसता, OCD येवचे चान्स आसता. त्या देखून आमी अनावश्यक चिंतून कांय फायदो ना. ताकाय देव वखद एलियाक दिल्ल्या बरें आमकां दिता.
आनी येलिया म्हणटा म्हाका तुवें एकल्याक सोडलाय, हांव इतलो तुका विधेय जावन आसा, हांव तुजे सांगत आसा, बाल देवाक हांव मानिना, बाल देवाक हांवें तिरस्कार केला, जाल्यार तुवें म्हाका एकल्याक सोडलाय. आनी त्या वेळा पळय रिओरिएंटेशन कसो करता, पळय देव ताचें रिओरिएंटेशन करता. आनी ह्या वेळा तो कितें करता, देव म्हणटा तूं मात एकलो न्हय, सगळ्या इस्रायल गांवांत 7,000 लोकांनी बाल देवाक तिरस्कार केला. बाल देव सांगता ती नांत ती म्हजेर पातयेवन आसात म्हणून ताका सांगता. त्या देखून मोगाचें न्हू, फकत चिंतनांनी आमी रावचें न्ही, इमॅजिनरी लेवलार आमी रावचें न्ही. तो अशें करता तशें करता म्हणून भियोन आसचें न्ही. आमच्या समस्यांक एक परिहार दिवच्याक देवूच आमकां येलिया मारिपात आपोवणें दिता. तर आमकां असले समस्या आयिल्ल्या तेन्ना, आमी निराश भोगल्या तेन्ना, आमचे थंय डिप्रेशन आयिल्लें तेन्ना, आमचे थंय एंग्जायटी आयिल्लें तेन्ना, आमचे थंय डिजेक्शन जाल्लें तेन्ना, आमकां कितेंच वाट ना आनी मुखार म्हाका वाचोंक तो वाट दिसना म्हणल्या तेन्ना आमच्या समस्यांक एक परिहार ह्या येलिया मुखांत देव आमकां दिता. पयलें जावन आसा एक बरो सुसेग, रेस्ट म्हणटा हांव, रेस्ट फॉर युअर फिजिकल बॉडी एंड मेंटल मायंड. फिजिकल बॉडी तुका रेस्ट जायचे, बरें रेस्ट जायचे. त्याच प्रमाणे मेंटल मायंड, तुजी मायंड खंयच्या तरान काम करता ताकाय एक रेस्ट जावंक जाय. तशेंच तुज्या आत्मीक जिवनाकी एक रेस्ट जावंक जाय. आमी प्रॉब्लेम आसतना रेस्ट बदला कितें करता, जायते जाणां आमी पळया, त्या देखून आमी केदाळे म्हणचें बायल मनशांच्या चेडवांचें मायंड स्ट्रॉंग, दे थिंक मच डिफरंट दॅन द मॅन. कित्याक म्हळ्यार तुमी पळयलां जावंक पुरो, जायतीं जाणां लव फेल्युअर जालें म्हणून वचोन पियोवचें, देदेस्पर जावचें, थंय हांगा भोंवचें, काम सोडचें, आपलें जिवन पिडार करून घेवचें. पूण चेडवांच्या जिवनांत अशें जाल्ले क्षण जायते म्हणटाक आमी कोणीय पळोवन वचोन बारांत वचोन सोरो काडून येवचें, या थंय हांगा भोंवचें, लॉयटर करचें, या देदेस्पर जावन आपाक तेन्ना नाका. थोडीं जाणां म्हणटात म्हाका काजार नाका म्हण, मागीर उपरांत रियलायजेशन जावन तीं येतात. पूण जाता तितल्या म्हणटाक आमी पळयल्या बायकी तांकां लव फेल्युअर जालें जाल्यार दुसऱ्याच दिसा आनी एकल्या पळोवन काजार निकंट केल्लीं जायतीं जाणां आसात. पूण आमी समस्या येता आसतना ड्रग्साक, आल्कोहॉलाक या आनी खंयच्या नाका जाल्यार विधवळीक, नाका जाल्यार वायट सवयांक वचोन पडचें न्ही. फ्रेंड्स मेळ्ळे म्हण तांच्या सांगता वचोन जुगार खेळचें, आनी कितें करचें, तें करचें, हें करचें. त्या देखून आज आमचीं भुरगीं ल्हान एक टेन्शन काडोंक तयार नात, ल्हान एक उद्वेग काडोंक तीं तयार नात. कित्याक म्हळ्यार इजी सोल्युशन्स म्हूण चिंतात. इजी सोल्युशन जालें उपरांत तुज्या नाश करतना तुका कळीत जाता. त्या देखून तुका एक पर्याय जावन आसा, बरें रेस्ट घे, मतीचें समाधान भोव गरजेचें जावन आसा, फिजिकल रेस्ट भोव गरजेचें जावन आसा. दुसरो तुजो संबंद परत मोती काड कोणा कडेन, देवा कडेन. देवा कडेन तुजो संबंद पयलो कसो आसलो, सारकें आसतना आतां ह्या प्रॉब्लेमाक पडोल्ल्या देखून, ह्या समस्या पडल्या देखून तुजो संबंद बिगडला जावंक पुरो, पूण परत तोच संबंद मोती काड. आनी आमी कितें करता, जायतीं जाणां आमी वचोन मनशा लागीं सांगता. जायतीं जाणां म्हणटात म्हाका ताचे कडेन सांगूंक आसलें, हाचे कडेन सांगूंक आसलें. एकच इन्सिडेंट, एकच आमचे समस्यो जायत्या जाणां कडेन आमी वचोन सांगता. एकले म्हाका म्हणा लागली, फादर म्हाका व्हडलो समस्या आसलो फादर, तो हांवें म्हज्या ऑफिसांत वचोन एकल्या कडेन शेअर केलो फादर, पूण ताणें म्हाका हें दिलें फादर. हें दिलें म्हळ्यार कालें, तें नाका जालो खंयचो पिठो, नाका जालें खंयचे गे वस्त दिवन हें दवर, हें दवर, हें दवरल्यार सगळें सारकें जाता. जायत्या जाणां सोल्युशन सदचें जावन आसा. तांच्या कुटुंबांत समस्या येता आसतना दुसऱ्या कडेन शेअर करतना थोड्यांनी ताका आडवटेक व्हरचें आसा. ब्लॅक मॅजिकाचे वस्तू हाडून दिवचे, तांकां ते थंय दवर म्हणचें. फाटल्याच दिसांनी आयिल्ले एकले म्हणा लागले, म्हज्या पुताच्या बेड्डाच्या पोंदा कितें गे पटली आसली फादर, ती पटली काण पळयतना तांतूं कितें कितें आसा फादर. लोक ह्या दिसांनी खंयच्या खंयच्या तरांनी खंयच्या खंयच्या तरांनी बांदोवंक पळयता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. जायते जाणां असले उपयोग करून तीं तांतूं आसात म्हणून
तुमकांय तांतू ओणू हें ताच्या काना लागीं दवर हें ताच्या माथ्या लागीं दवर हें ताच्या उशा बांदा दवर आनी तें दवर हें दवर म्हूण सांगून तुमकां आड वाटेक वडचीं जायतीं जाणां आसात. अशें आमी पळयलें जाल्यार आमच्या जिवनांत जायते आड वाटेक वडटात. आनी थोडे जाण सायकॅट्रिका लागीं वचोंक जाय, म्हाका कावन्सिलींग जावंक जाय. नॉट एगेन्स्ट इट, जावंक पुरो, पूण मागण्यांत देवा लागीं वच. तूं खंयच्याय कावन्सिलरा लागीं गेले जाल्यार व्हडल्यांतलो व्हडलो कावन्सिलर जावन आसा देव. आमी कितें करता म्हळ्यार आमचे समस्या येयले जाल्यार आमी आमच्या लेवल, हेड लेवल, हार्ट लेवल, गट लेवल म्हळ्यार स्पिरिच्युअल लेवल, ही तिनूयचें क्रोडीकरण आसूंक जाय, तांचें कनेक्शन आसूंक जाय. हें आमी सुकयता. आमी प्लग सुकयल्ले क्षण इलेक्ट्रिसिटी पास जायना, लायट बंद जाता, या आनी कितें आमचें एक्सटेंशन वायर बंद जाता प्लग सुकयल्ले क्षण. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत आमी कितें करता म्हळ्यार कितेंय समस्या येवं दी, एंग्जायटी येवं दी, डिप्रेशन येवं दी, कितेंय दबाव येवं दी, ते जाल्यार आमी फकत चिंतनांनी मात्र आसता शिवाय आमच्या काळजांत हार्ट लेवलाक आमी काम दिना. आनी ताच्या हागेवर तें स्पिरिच्युअल लेवलांत आमी सुखीदाड म्हळ्यार डॉर्मेंट म्हळ्यार आयसा कुडक्या बरी जाता. कित्याक आमकां पडोन वचोन आनी अशें आसतना आमी वगेत बसल्या जाल्यार आनीकय दबाव आमचे चड जाता शिवाय तो दबाव उणो जायना. त्या देखून हांवें देवा लागीं म्हजो अनुभव मागण्यांत म्हाका जाल्लो तो अनुभव परत हांवें रिडिस्कवर करूंक जाय आनी परतून रिओरियंटेशन करूंक जाय. आनी पयलीं हांव कसो आसलो आनी आसली, आतां कितें अशें जालें आनी परत त्या देवा लागीं गेल्यार म्हाका म्हजो देव खंडीत जावन वयर उखलतलो म्हळ्यार भावार्थ आनी भरोशान आमचे आत्मीक सगत आमी वाडोवन घेवंक जाय. थर्ड आमी पळयलें जाल्यार तिसरो सोल्युशन जावन आसा आमच्या समस्यांक देव तुजो मुखलो वावर तुका दाखोवन दिता. रिअसायनमेंट ऑफ युअर जॉब, रिअसायनमेंट ऑफ युअर मिशन. परतून देव तुका तें दाखोवन दिता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, अपुरबायतरान तो दाखोवन दिता. वगेच बसनाका. तुका डिप्रेशन येता आसतना या उद्वेग येता आसतना या थोडे फावटी तुज्या जिवनांत निराश भोगता आसतना वगेत भितर दार घालून बसनाका. आनीक दबाव सोडता. वच भायर. तुका कोणा कडेन उलोवंक नाका. कांय इल्लें चॅरिटी करूंक पळय, हेणें तेणें इल्लें सेवे जिवान करूंक पळय. या तुका कांयच जायना. वचू इल्लो प्रकृती सांगता पळय हेणें तेणें. वच एका दर्या सांगात तडीर आनी बसोन लारां पळय. या खंय तुका दर्या ना, न्हंय तडीर वच, थंय वचून पळय एक दोन पातर उडय. आनी कशें ते वो अपुरबायतरान ते न्हंय निरंतर वळटा, निरंतर तेज्या उदक त्या दर्याक लागच्या म्हणसर ती वळोनूच आसता पळय. तें तूं पळयत आसतना खंडीत जावन तुजें जिवन परत रिअसायनमेंट ऑफ युअर मिशन तें देव दिवनूच आसता. त्या भितर बसोन आमी कांयच चड करूंक जायना. चवथो संबंद एकामेका सांगता संबंद. एलिया प्रवादीक देवान सोडूना. एलिया प्रवादीक आनी एक धाकटो प्रवादी दिलो, एलिशा प्रवादी दिलो. पळया आमचे संबंद जाय. आमी आयलँडा बरें बसोंक जायना. पळया म्हाका ती नाकात, म्हाका ही नाकात, म्हाका संबंद नाका, फ्रेंड्स नाका म्हूण आमी बसल्या जाल्यार आमी सोलवतल्या. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचें जिवन भोव अपुरबायतना मांडून हाडूंक देव आमकां आपोवणें दिता. देवाचें आपोवणें वर्तें जावन आसा. वगेत बसोन आमी रावच्याक न्हय. आमचो देव आमकां जायतें बरेंपण करच्याक 4 पर्याय दिल्यात. फस्ट जावन आसा रेस्ट, तुका सुसेग. दुसरो जावन आसा तुज्या आदल्या जिवितांत तुजो संबंद देवा कडेन कसो आसलो. परत रिओरियंटेशन म्हणटा आमी, रिओरियंटेशन, रिएनर्जायझींग. थर्ड जावन आसा रिअसायनमेंट ऑफ युअर मिशन. तुजो वावर, तुजें मिसांव परत त्या देवा सांगता तोच दाखोवन तुका दिता. एलियाक ताणें कशें दाखोवन दिलो. तो म्हणा लागलो तुजें काम संपवना, तुवें वचोंक आसा, ह्या जाग्याक तुवें वचोंक आसा, इस्रायलच्या जाग्याक वचोन तुजें काम तुवें मुंदरसून वचोंक आसा. आनी अशें आसतना संबंद बरो जावच्याक, घटाय मेळच्याक ताका धाकटो प्रवादी एलिशा तो दिता. आनी त्या मारिपात देव एलियाक सुभद्र तरान ताच्या डिप्रेशना जावन, ताच्या निराशपणा जावन, ताच्या एंग्जायटी जावन, ताच्या डिजेक्शना जावन भायर हाडटा पळया. आनी त्याच प्रमाणे आमी बरो संबंद देवा थंय आनी एकामेका थंय आसतना आमी ह्या डिप्रेशनांत आनी सांपट नासतना बऱ्या तरान भायर येवंक जाता.
आमी थोडे चिंतूंक पुरो कित्याक देव आमचो वगत तसा, कित्याक आमचो देव आन्सर करिना, कित्याक आमचो देव ह्या समस्या परिहार दिना. भियेनाका. कीर्तन 46:10 46:10 कीर्तन 40:10 वोळ कितें म्हणटा पळय, शांत रावा, हांव देव म्हण वळखून घेया. राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ. पळया, राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ हांव जावन आसा. शांत रावा, हांव तुमचो देव म्हण. नो दॅट आय एम युअर लॉर्ड अँड आय एम युअर गॉड. बी स्टिल. ओके भाव भयणीनो, देव सादार मागया. ह्या आमच्या परिस्थितींत अशा आधुनीक संवसारांत समस्या येता आसतना खंयच्या तरान ते आमी फूड करूंक जाय, खंयच्या तरान आमच्या भितर ते व्हरोंक जाय आनी खंयच्या तरान आमी त्या समस्येतून भायर येवंक देवाचो आदार आमी घेवंक जाय. एलियाच्या त्या निदर्शनाद्वारे तुमच्या मुखार दवरलें. गजाल समस्या येता आसतना आमी देवा लागीं धावया. हेरांचे ससाय आमी घेवया. वचोन वचो म्हण हांव सायकॅट्रिक वचोन पुरो हेरा फ्रेंड्सांक येता या तुमच्या कोणी मोगाच्या मनशां सांगता शेअर करूंक पुरो. पूण शेअर करता आसतनाय आमी पळोवन शेअर केलें जाल्यार बरें आसा. कित्याक आनी आमी कोणा कडेन वचून शेअर करना तांणी कितें कितें दिवन म्हाका कांय कळीत नाशिल्ल्याक मागीर बियेच्या वातावरणांत हांवें जियेचें पडटलें. त्या देखून देवा लागीं मागा, देव तें बरेंपण सदांच आम्हा सर्वांकी दिवन दी. विनोद गांगुळी आनी तेच्या टिमाक आनी तशेंच तुमकां सर्वांकी जाय जाल्यार बरो आदार समेत हांव मागता. देव आशिर्वादांनी आमकां भरून दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.